हॅलो, कशी आहात सगळीं? आयज पळय हांव खंय आहा तो. आयज म्हाका सकाळीं मिनिनान सांगलें, अंकल यो आपल्याचें शेत पळोवपाक यो म्हूण. ताणें म्हणलें आतां ही भायर सरतलो, आतां सांजे जाली आनी म्हाका वॉकूय करपाक जाय. तो हांव बरो भायर सरलो आनी पावस येता म्हूण हो सगळे भुरगे धांवले. हांकां पावस म्हणल्यार रोखडे धांवतात. आनी आतां पावस गेलो तेन्ना हांवें म्हणलें आतां व्हिडियो करून हें करता. हे पळय लोक थंय ऑलरेडी शेतां लायतात थंय. पळयात पळयात, कॉमेंटान घाला हांव खंय आहा तो. आतांचे भुरगे शेत करपाक लागल्यात. बरें दिसता पळोवंक तांकां शेत कोत्तात म्हूण. पयलीं केन्नाच भुरगे दिसच नासलेले शेतान. फकत कामारी आनी सगळीं आमचे असलीच लोक शेतान आसताले. आतां सारकें पळयात आनी म्हाका सांगा हांव खंय आहा. ही ती खंयची हायवे. बरें ग्रीनरी बरी दिसता. आनी हांगा पळय ही न्हंय हायवे आनी ते सायडीनूय शेत आनी घरां. शेतांच शेतां सगळ्याक. लास्ट इयर हांव आयलो तेन्ना चडशे लोक शेतां कोन्नासलेले. ह्या वर्साक खूब जाण कोत्तात. थंय पयस पळयत जाल्यार आजुनूय कोणें करूंक ना. पूण हांगा सगळ्याक लोकांनी शेतां केल्यान. ही ती सारकी पळयात आनी पळय शेता वयर कोणें भाजी लायल्या. म्हाका सांगा ती कसली भाजी ती. दिसता जाल्यार तुमकां सारकें. इली पासून प्लेस सोडूंक ना. ही कसली भाजी ती सांग. हाका म्हणटात सारकें शेत. हें पळय तें आयजूच लायलां शेत. आनी जाली खूब दीस. ह्या वर्साक पावस बेगीन आयलो सो लोकांनी पयलेंच शेतां लायलीं आनी थोडे आतां रावल्यात. ओके, आतां वचचे पयलीं लास्ट रावंड मारता. पळयात पावस येवपाचो जालो. सत्री हाडल्या हांवें. सत्री हाडूंक ना ते धांवले घरा. सांगात हांव खंय आहा तो. मे बी हांगा हायवे आहा आनी थंय दुसरी हायवे आहा. ओके, मोग आसूं.